हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळा सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. आज जे आम्ही जाग्यार आसा त्या जाग्याक खाजन्या म्हणटात. हो भाग आसा शेताचो भाग खाजन्या. ह्या भागाक आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या आज्या पणज्यांनी हांगा साखळ्याचे उत्सव सुरू केल्लो. आनी जेन्ना उत्सव सुरू केल्लो तेन्ना पुर्तुगेजाची राजवट आशिल्ली. आनी त्या राजवटीच्या वेळार कसलेच आमकां हिंदू लोकांक आपलो सण साजरो करपाक मेळनाशिल्लो. म्हणून तेन्ना जे इत्रूज आशिल्ले ते इत्रूज म्हणून ते परमिशन घेताले आनी हांगा सत्यनारायणाची पुजा, नाटकां, शिवाजीची नाटकां आनी बुधवारचो दीस धरून साखळ्याचे गडे हांगा एक उत्सव सुरू केलो ताणें. आनी हे गडे सादारण 15 लोक ते 20 लोक हे गांवचे लोक आमचे जे आशिल्ले ते पडटाले हांगा. आयतार, सोमार, मंगळार ही नाटकां आनीक बुधवारा गडे. हय कितले पडटाले अशे? अशे 15. हांवें 15 पळयल्या. 15 एकच दिसा पडटाले काय अशे? एकाच दिसा, एकाच दिसा? लास्ट दिसा. फेरी म्हणजे अशे चूड पेट्टाली, कवदो पेट्टालो साखळ्याचो. थंय कुडवार म्हणटा आमी. थंय हय थंय गणपती विसर्जन करता पळय थंय चूड पेट्टाली, कवदो जातालो. घस करून हांगा जाता म्हणल्यार थंय जाताली, थंय जाता म्हणल्यार थंय फुडें जाताली. अशें सारकें दिसतालें. हें धड दिसतालें पूण तकली दिसनाशिल्ली, हें दिसनाशिल्लें. असो हात दिसतालो भुरगेपणां. मागीर कितें लोक सगळो नाटक हे गडे सोडून चूड पळोवपाक पयलू वयताले सगळो देगेर, पूण भायर वचोन दिनाशिल्ले. हांवें वर्सानूच पळयलां हांगा आसतना. थंय गेल्यार तेन्ना सुद्दां पळयलां. थंय गेल्यार ताणें हेणी एकूण पळयलां आसतली ती चूड पेट्टा ती आमी पळयलां. साखळ्या हे नांव तांकां तेंच्या हातान 16 मणाचे साखळी आसा म्हणून साखळी अशें नांवान ते प्रसिद्ध आसात. जे भक्त तांकां उलो करतात ते उल्याक ते पावतात. तेंच्या हातीन चूड पेटलेली चूड आसा. ती चुडीन ते भक्तांक बरो मार्ग दाखयता. आनी त्या उत्सवाक जो आमचो साखळ्यो अक्षरशः आपली चुडी घेवन हांगा आपले अस्तित्व दाखयतालो आमच्या जाणटेल्यांक. ह्यो तो आज ह्या जाग्यार आसा तो आमचो स्टार्टींग पॉयंट. सांकवाळ गांवचो जे आमच्या इतिहासाक आमकां सांगता की हो सुंदर असो गांव. ह्या गांवाक तुगेलो शांतादुर्गा शंखवाळकरीण, विजयादुर्गा, मागीर तुगेले लक्ष्मी नरशिंव ही प्रमुख देवस्थानां आशिल्लीं. ही देवस्थानां जेन्ना बाटाबाटी वेळार पयस गेली, अंत्रुज माला गेली तेन्ना हांगा कांयच नाशिल्लें आनी हिंदू लोक अक्षरशः देवा शिवाय रावताले हांगा. पूण आमच्या जाणटेल्यांनी एक विचार केलो आमी एकठांय येवया आनी कितें तरी करुया. आनी तांकां आमचो फक्त तांकां खबर आशिल्लो साखळ्यो, बाकीचे देवाचे तांकां जे गेल्ले न्ही हांगच्यान. सो साखळ्यो तांचे बरोबर आशिल्लो. त्या साखळ्याचो उत्सव सुरू केलो आनी जे उत्सव जो सुरू केलो जाणटेल्यांनी तो भाग जावन आसा खाजन्या. आपल्या परीन देवाक माडाचो सोरो एक म्हणटा तशें अर्पण करतात वा तुजे धोतर, कोल्हापुरी चामड्याची चप्पल, दांडो, फेटो अशे लोक एका देवाक अर्पण करतात. आमचे रोट घालपाचे एक जागा आसा, पेड आसा, त्या पेडार रोट घालतात. आतां रोट म्हटल्या नंतर एक तांदळाची भाकर जी एक फावटी थोडे लोक साखर घालूनय करतात, गोड घालूनय करतात. ही भाकर देवाक अर्पण करतात. जशें हांवें म्हटलें तशें की सूर, रोट, उणो आनीक
आपले हेर वस्तू देवाक अर्पण करता तशी रोट देवाक अर्पण करतात. फाटींच 2001 सुद्दां गडे चालू आसतना हांगसर फाटल्यान साखळ्या देवाची जी चूड म्हणटात ज्योत ती सुद्दां लोकांनी अणभवली आसा, पळयल्ली आसा. म्हणल्यार आतांची नवीन पिढीन, नवीन तरुण मंडळीन वा आतांची जनरेशन्सान सुद्दां ही ज्योत पळोवपाक मेळ्ळ्या. जाणटेले आमचे म्हणटा की आदी काळांत फाटल्यान ह्या देवळाच्या फाटल्यान तेवटेन दिश्टी पडटाली, तशी आतां हालीं 2001 लोकांनी पळयल्ली आसा. सो देवाची सासाय, देवाची जो चमत्कार आसा तो आज पर्यंत चालू आसा. नो डावट आतां सगळ्याक लायटी जाल्यात, पूल जाल्या, हांगा आवाज जाता, हें जाता, पूण तरी पूण देवाची फेरी वा देवाचो जो चमत्कार आसा वो अजून हांगा चालू आसा. गडे सुद्दां हांगा चलता पळय तेन्ना जाणटेल्यान म्हाका सांगले एक खबर याद जाता. पयलीं जेन्ना स्कुटरी येतो नाशिल्लो तेन्ना चडशे लोक सायकलीन सुद्दां हांगा तेन्ना गड्यां येताले. आनी आमचो एक नियम हांगा आसा, जेन्ना गडे चालू आसता तेन्ना कोणेच चालू आसतना कोणेच वचचें ना. एक तर गडे सोंपतरी वचपाचें, नाल्यार गडे चालू जावचे पयलीं वचपाचें, हो एक आमचो नियम आसा. आनी तेन्ना ते वास्कोच्यान कोण येयले तांकां कितें तरी लेट जाता म्हणून ते कितें जालें सायकलीन ते वचपाक लागले. ते वयता वयता जेन्ना आमी व्हडले वळार म्हणटात आमी, थंय आमची ती तेजी सकाळची जी शीम आसा ते शिमेर तेणें तांकां आडयलें. आनी शिमेर आडून जेन्ना ते वचपाक ते वटेन वयता तांकां वाट दिसनाशिल्ली. समज ते परत येता जाल्यार तांकां वाट दिसताली. मागीर तांकां खंय तरी कळ्ळें बाबा ही आमची खंय तरी चूक जाल्या, आनी ते थंयच्यान मागीर परत येवन हांगा देवा कडेन माफी मागून गडे ते कंप्लीट करूनच ते मागीर गेले. इतली तेजी चमत्कार आसा. बरेच पयलू भाऊसाहेब बांदोडकार CM आसतना त्या वेळार देवीची स्थापना जाल्ली. ती स्थापना जाली म्हणजे कितें, पयलू एक्चुली ही एरिया आशिल्ली ती नरशिंवाची एरिया. म्हणटरी ते आमचे गांवचे पळय लोक जाणटे आशिल्ले नरशिंवाची स्थापना करपाची आशिल्ली. नरशिंवाची स्थापना म्हणजे तें देवस्थान खूब मातशें कडक, ताका सगळें सारकें वेवस्थीत जावपाक जाय. तेन्ना तेणें भाऊसाहेबान सांगलें आमकां कितें, तुमी शांतादुर्गेची स्थापना करात म्हणून. त्या खातीर ही शांतादुर्गेची स्थापना जाली हांगा. देवूळ म्हणजे पयलू आमचे बरेच पयलू भुरगेपणाक देवळाची साखळ्याचें हें मेन आशिल्लो. एक खांब आशिल्लो, बिश्टो खांब आशिल्लो, आनी तेजेर ताका साखळ मिकळ सगळी आशिल्ली. अशें हें आतां पळय देवूळ जालां न्हू, ते प्रमाणे कांय नाशिल्लें. फक्त ते एक खांब आशिल्लो आनी थंय ताका रोट मीठ घालताले आनी तेजी ती सगळी हे त्या खांब्या कडेनूच करताले. आमी हांगा खूब ल्हानपणासून देवाचे म्हणजे देवाचें काम करपाक आसतात. आमचे म्हणजे बरेच ल्हानपणा पयलू अशी चूड दिसताली. मागीर एक जाग्यार पळय आसा न्हू, त्या जाग्यार वचपाचें आसना, गडे पळय जाता न्हू, तो जागो सारको तुका वेकंट दवरपाचो आसता. त्या जाग्यार वचपाचें आसना, म्हणजे कितें तरी बरें वायट जावपाक शकता म्हणून. म्हाका एक फावट जालो हांव तेन्ना झरी म्हणटा तें आसतालो चुलत्यागेर. म्हणजे हांव हांगा नाटकां पार्ट दिल्लो. म्हाका नाटकां पार्ट दिलो, रात जाली, 12 जाली म्हणटा हांव आमचें हांगा घर, हांव घरा येवपाक येतालो. थंय फुडें थंय एक असो बांद पळय आसा, त्या बांदार वयर सरतना एक आल्त मनीस दिसलो म्हाका. आल्त मनीस म्हणजे ही तकली दिसली ना म्हाका सामको असो. आनी वयल्यान सकयल देंवलो, वयल्यान सकयल देंवलो आनी म्हाज्या आंग मातशें जड जालें. कित्याक तकली दिसली ना, आंग मातशें जड जालें. हांव मागीर फुडें येयलो. हांवें मागीर दुसरे दिसा आमगे जाणटेल्या सांगलें, हेग्या काका सांगलें अशें जालो म्हणून. तो म्हणूंक लागलो पिसो भियोना मरे तूं म्हणूंक लागला. हांवें म्हणलें म्हाज्या आंग मातशें जड जालें. साखळये म्हणूंक लागलो. साखळये तो मनशां पावपा वयता, कोण पळय एकटो पडटा ताका पावपा वयता. हें एक म्हाका जालो थंय सारकें. ते जाणटेले सांगताले साखळ्या बद्दल. आमचो बापूय थंय गादगाळे म्हणटा ते जुवारी हितून थंय रोड घालपाक वयतालो. तो येता आसतना ताका साखळ्यो घरा घेवन येतालो, म्हणजे सांगाती अशें कोण, तेन्ना जंगल न्हू ते. तो येवन आमच्या घरा कडेन थंय आंकड्या कडेन सोडटालो, म्हणजे पायतालो. तो पावलो म्हणटा तो थंय हें मारतालो आपल्यालो दांडो, आनी तो मागीर वयतालो पावलो मरे म्हणून सांगतालो तो. आतां देवाचें काम करपाक लागल्यार 40 वर्सां सुमार जातलीं.
आनी लोक आतां खंय साकून येता सगळ्या फुड्याक सांगणी करपाक आनी लोकांक काम जाता. हांवें सांगलें केलें म्हणटा तें काम येता आनी येवन म्हाका परते सांगतात आपल्यालें काम जालें आनी कितें दिवपा आसा तें दिता देवाक. फक्त पयलीं ते हांगसर रावन चुडी दीस पडटाली पयलू. आतां हे लायटी जाल्यार जायना. हे सगळ्या वयते सायडीनी उजवाड सगळे रस्ते आनी लोकां रहदारी चड आसता म्हणून ते दिसू पडना म्हणून सांगून जाता. पयलीं कितें जालें थोडो लोक आसतालो सगळे काळखां भोंवताले आनी तो आपले चूड घेवन भोंवतालो आनी खंय वयता कोणाक फाटीर भितर घालो जाल्यार ताका व्हरोन पायतालो. म्हाका फावना पूण म्हागे बायलेक तोंड मळटा कुडी वापरता आसतना ते आंबट दिसान पासून वापरताली. तो येयला न्हू ताका काळोख जालो वच घरा म्हणून ताणें सांगलें ती येयली बेगीन. मागीर पळय जाल्यार कोण ना फाटल्यान. साखळ्याच्यो बसक्यो ह्यो 3-4 वेगळे वेगळे ठिकाणी आसा. एक आसा व्हडले वाळार, एक आसा ते पयलीं मेटास्ट्रीप आशिल्ली थंय, एक आसा ते चर्ची कडेन. अशे तेजे बसके आसात. थंय बी लोक वयतात, थंय बी भावनेन लोक पांय पडटात आनी लोकांक साखळ्यो पावता. पयलीं कितें आशिल्लें, गाडयो बी नाशिल्ल्यो आनी आमी दाबोले रावपी. तर गडे आसता, गड्यांक सगळे लोक गड्यांक वताले. तेन्ना आमचे दाबोलेच्यान एक 7-8 लोक एकठांय जावप आनी तिजे आजयेचे म्हजे जावं अशी शेजारी बिजारी वचप आनी ती वताली आनी येता म्हणल्यार भरपूर लेट तांकां जावप. एक 3-3:30 अशें जावप. तेन्ना ती बायलां मनशांक आनी थोडे 1-2 जाण दादले आसताले बरोबर. तेन्ना ती भिताले की येता आसतना कितें रात आनी रान सगळें. तेन्ना ती येता आसतना साखळ्याक सांगप, देवा आमी भायर सरता रे, तूं आमकां बरे भशेन घरा पावय. आनी ती रस्त्यान चलताली आनी दोंगरार तुमी जाणा आसतले झरी, सान जसिंतो आयलँड, दाबोले हे सगळे रान आसा. त्या रानान झण असो आवाज येतालो. जो पर्यंत ते लोक आपले घरा पावना तो पर्यंत तो आवाज चालूच आसतालो. मागीर जेन्ना सगळीं घरा पावली काय म्हजी आजी बीन भायर येवप आनी सांगप, बाबा आमी बरे भशेन पावले रे. आनी तेन्ना तो आवाज बंद जावप. असो इतलो पावर साखळ्या कडेन आसा. म्हाकाय बीन साखळ्यो खूब पावला. आज हांव जे पोजिशनाचेर आसा ते त्यांचेच कृपेनूच हांव आसा. आमी आमचें घर बांदता तेन्ना आमच्या घरा सभोवती कंपावंड आसा. तशें म्हाका दिसता की साखळ्याचे आशिर्वाद आनी तेजी कृपा दृश्टी हे एक अदृश्य रित्या कंपावंड आसा सांकवाळे गांवांत. आनी तेजे कुस्तार म्हणजे साखळ्यो आसा म्हणून लोक हांगा बिंदास आसा. खूब बरें काम कितें करपाक वचत जाल्यार तेजें नांव घेतलें जाल्यार तें अवश्य जाता. म्हजी भयण सोनम नायक, शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टुडंट. तरी पूण अभ्यास करता आसतना खंय तरी एक भंय दिसता की कितें जातलें आनी कांय ना अशें. सो रातभर ते अभ्यास करताले. अशें रातचे 3-4 पर्यंत ते जागेर रावन अभ्यास करप. म्हणजे आमी कितें करताले, वांगडा रावताली खरी पूण आमकां झेम येताली. सो आमी सगळीं न्हिदलीं आनी ते एकटे अभ्यास करताले. तेन्ना आमचे ते फाटल्यान एक बांय आसा. ते बांय कडेन ताका झण करून आवाज आयलो. आवाज येतकीर तेणें आमकां सगळ्यांक उठयलीं. मागीर मम्मीन सांगलें आमच्या कांयच बी नाका, तो साखळ्याच सगळें रक्षण करपा आयिल्लो आसा.